a problem, and now in this office here, most of the issues of Kandoli Kalamud will be solved because you will have a very close, you don't have to go to Mapsa or Dattawadi where our other offices are there. So any grievances sir, you can give to this. As I am a chief engineer, I am monitoring personally. You can, your minister also will tell you after my joining here as chief engineer, lot of things have been this. There are many projects coming up which will completely satisfy the problem. Now there is no floating population. But whatever shortfall is there, about 5 MLD, after the 15 MLD plant at Porvorim is commissioned, and also one 15 MLD or 30 MLD plant is there to come up at Pillar, for which minister has tried for the land. So after that coming another 1 year we can say. So all your problems will be sorted out. So only I request you, just keep cool. We are all trying from our side, but it is not a fault of the operator. Some may be in that group or other group, but most of our staff, they are working day and night. And you must have seen even in this Tokte cyclone, we had no problem of water. Only power people have helped us by keeping 24-hour supply. So I again assure our minister here and Michael Lobo sir that will be taking full care of Kalagut Kandoli and his other parts of the constituency, and also with the help of our minister and chief minister, will make your dream true that will get water continuously. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, once again, I am requesting you to have the payment of bill facility in your office, which will help our people. So recently we have a shortage of staff, so immediately we will not be able to do that. But we are immediately getting that Bharat Pay bill and electricity department has done, and many people are liking that app. So only that I can assure you at present. Payment of bill will require staff, lot of other things. So with the help of our minister, we will try to do that only, but not immediately. Thank you. Thank you, sir. एक सांगते म्हटल्यार ही दोन्ही ऑफिसां पयलें आहलें प्रायमरी स्कूल एस्कोला दे प्रिमारिया आबादे फारिया तर आमकां दिसलें ही ऑफिसां केली जाल्यार बरें जातलें कित्याक स्टुडंटूय नासलीं हांगा थोडीं स्टुडंट आसलीं आमी दांडो एस्कोलांत ती शिफ्ट केली तर ही ऑफिसां चकचकीत ऑफिसां तयार जावपाक म्हटल्यार आमचो सरपंच प्लेस फेर्नांदीस हाच्या फुडाराकार ही दोन्ही ऑफिसां रेडी जाल्या आमी कांय पंचायतीचे पयशे मोडून ना पूण अंडर CSR इनिशिएटीव ही दोन्ही ऑफिसां तयार केल्या तर हे मातशें मोतेन धरचें अंडर CSR तर हांव मागता मायकला लागीं Very good evening to one and all. On this very special occasion of opening of this office of PWD Water and Electricity Department, that is Junior Engineer's Office. Present over here, also East Abdipak Pavaskar, Minister for PWD, also Sarpanch, Sean Martin, ZB member, Datta Prasad, Tabolkar, Blaise Fernandes, आमचो PI बाब नलाशकर अपोज, आमचो नार्वेकर बाब ही ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाब मापने चीफ इंजिनियर ऑफ PWD वॉटर, सगळे JEs, AEs, EEs, ऑफिस स्टाफ आणि फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट ऑफ कांदोली पंचायत, तसेच इलेक्ट्रिसिटीचे पंचायतीचे मेंबर्स, डेप्युटी सरपंच, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, कशी बघता म्हाका आयज की हे सेकंड आमचे इनॉग्रेशन फावंडेशन स्टोन आमी घालून येयल्ले आहा. हो सेम रोड अप टू म्हापसा वयता तो बरो जावचो म्हणून थिंगासर वाटेर जिंगा मेजर बॉटलनेक्स आनी कंजेशन आसले म्हापसा वयताना ते काडून थिंगासर रोड रुंदीकरण करप, फुटपाथ घालप, बस बेज करप, हेचे आत्तां फावंडेशन घातलां आमी. तेचे भायर आतां आनीक हिंगासर इनॉग्रेशन. डिमांड ऑफ वॉटर म्हाका दिसता भरपूर आहा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन.
आनी आमी टेल एंडाक आसा आनी जेन्ना आमी टेल एंडाक आसा आमकां उदक सदांच लास्ट येता. इतली वर्सां उदकाची येदी मोठी समस्या आनी कोणेच असो लक्ष घालूंक ना की बिल्डिंगां वाडटा, टावन प्लॅनिंग परमिशन दिता, पंचायत लायसन दिता, हॉटेल्स येयली, रिसॉर्ट्स येयले, अपार्टमेंट्स येयले, गेस्ट हाऊसेस येयले, पूण उदकाची पायपलायन तेदीच उरली. म्हाका दिसता कितलेशेच भासाभासी जाल्यो एसेंब्लीन, गेली 10 वर्सां जाली, तेजे पयलीं जाली, पूण वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हो कोणेच चिंतूंक ना. जेन्ना अशीच एक मिटींग जाली, आमचो ऑनरेबल डिफेन्स मिनिस्टर जेन्ना तो जावन गेलो, चीफ मिनिस्टर आहलो, तेणें फायल मूव केली की पर्वरी ह्या गांवांत आमी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालया म्हणून. कित्याक रॉ वॉटर पायपलायन तिलारीची थिंगा येयल्ली आहा, आनीक रॉ वॉटर पायपलायन कलांगुटूय येयल्ली आहा, आनी थिंगासर व्हडले सांप बांदून हे उदक घेवन अनट्रिटेड वॉटर ट्रीट करून फिल्ट्रेशन करून हे लोकांक दिवप, हे सोल्युशन म्हणून आमी मानून घेतले. पर्वरीचो सांप आख्खो रेडी जालो. 15 MLDचे उदक तितून आतां भितर येतले. ट्रिटमेंट प्लांट जो 3 घालपाक जाय, 5 MLD, 5 MLD, 5 MLD, हो म्हाका दिसता एक 5 MLD रेडी जाला आनी तेजें आमी इन्स्पेक्शनूय केलां फाटल्या दिसांनी. हो बाय नेक्स्ट मंथ जर तर स्टार्ट करून लोकांक दी जाल्यार एडिशनल उदक कलांगूट आनी कांदोली आमकां मेवतलें. कलांगुटान एवरी सेकंड डे उदक येता आमकां फॉर 2 hours. हे आमी एवरी डे दिवंक पावतले, पूण 5 MLD पयले पर्वरी स्टार्ट जावपाक जाय. पर्वरीच्या लोकांक जे आसनोरासून उदक वयता ते गिरीसून वयता, आनी हे गिरीसून आमकां पायपलायन जो तर घालून जी एक्झिस्टींग पायपलायन आहा तितून आमकां उदक सोडीत जो तर तिलारीचें उदक जो तर थिंगा फिल्टर जावन दिवंक लागले जाल्यार आमकां हिंगा 5 MLD डायवर्ट करूंक मेवतले. कलांगूट, कांदोली, पार्ट्स ऑफ अंजुना ऑल्सो, जे आमकां एक 3 MLD पासून हिंगा एक्स्ट्रा येयले जाल्यार आमकां एवरी डे लोकांक उदक दिवंक मेवतलें. सेम आमी डिसिजन घेतलें की डिमांड वाडत आहा उदकाचो, आमच्या एरियानूच आमी सेल्फ सफिशियंट जावया. व्हडलो सांप वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालया. त्या खातीर आमच्या कलांगूटच्या प्लेटोचेर जिंगा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तेजे आरो आमी व्हडलो जागो आयडेंटिफाय केला. 4,500 स्क्वेअर मिटर आतां हँड ओवर दिवपाचें आहा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट ह्या डिपार्टमेंटाक, आनी तितून ऑल्सो अराउंड 3 to 4 crores टू बिल्ड दॅट सांप विल बी गिवन बाय GIDC टू वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट. हेचो सगळो एस्टिमेट, प्लॅनिंग कंप्लीट रेडी आहा आनी ही फायल एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेल्ली आहा गव्हर्मेंटा कडेन. वन्स द लँड इज गिवन टू WRD दे वील इमिडिएटली स्टार्ट द वर्क वन्स वर्क ऑर्डर इज इश्यूड. टेंडर जेन्ना जालो, कोणाक टेंडर मेळलो तो काम स्टार्ट करतलो. म्हाका दिसता 1 वर्सान जो बाब म्हापणेन सांगला, चीफ इंजिनियर आहा तो, तेणें बरें पैकी आमचें काम केल्लें आहा. जेन्ना जेन्ना आमकां उदकाचे प्रॉब्लम जाले तो आमकां पावल्लो आहा. हिंगा आपूण पर्सनल येवन मॉनिटर केल्लें आहा. हे जो तर इंडस्ट्रियल एस्टेटीच्या सायडीक जो तर हो आमचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाय, द डे इट स्टार्ट्स वर्क इन 1 year if it completes, we will be able to give 15 MLD of water directly to this coastal belt. म्हणजे आमकां कलांगुटाक, कांदोली एरिया आनी पार्ट्स ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हिंगासर आमकां उदक दिवंक मेवतलें. थिंगासर डायरेक्ट जे तिलारीचे पायपलायन जी येयल्या तितूनसून वॉटर फिल्टर करून फिल्ट्रेशन प्लांटांतसून वचोन आमकां डिस्ट्रिब्युशन लायनीक येतलें. पूण हें काम वॉर फुटिंगाचेर जावपाक जाय. जे भाशेन आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम केलें, जे भाशेन थिंगासर आमी लँड एक्वायर केलें, टेंडर फ्लोट केलो, वर्क ऑर्डर इश्यू केली, काम स्टार्ट केलें आनी कंप्लीट केलें, त्या भाशेन हें उदकाचें काम जावपाक जाय. आनीक म्हाका सांगूशें दिसता, बाब नार्वेकर आहाय ना,
इलेक्ट्रिसिटी खातीर खूब वावुरला तो वावुरला बेनी बाकीचे सगळे तेजे ऑफिसर्स हिंगासर आहा पळय ते ईज बाब डॅनिश्री आहा खूब जाणां सगळ्यांनी बरें काम केल्लें आहा तितून सायक्लोन येयलो जेईज म्हाका दिसता लेट नायट 12, 1:30 पासून 2 o'clock पासून काम करताले सकाळी परत 8 येताले ह्या ते 8 दिसांक तेंच्यांनी जें काम केलां फडणवीस तेंकां सलाम मारपाक जाय आमी सगळे लोकांनी they have given us the electricity on the 2nd or 3rd day. Some people got on the 2nd day, some people got on 3rd or 4th day, but they have worked very hard. Kalangutan electricity ची मोठी समस्या आहे. सेम वे कांदोली सब स्टेशनान जावो तितलो पावर पावना हेजेर कंप्लीट गव्हर्मेंटान स्टडी केल्ली आहा. कलांगुटा खातीर जे जागो जाय आसलो आमकां सब स्टेशनान तो बाब एलन पिट्टोन आमकां दिलो तेची सेल डीड एक्झिक्यूट केल्या बाब नार्वेकारान जाले आयज 5 दीस तेजे डिमार्केशनाक ऑलरेडी घातला आमी जागो म्हणजे म्युटेशन करून पार्टिशनाक कंपाउंड वॉल एकदां घातलें म्हाजो रिक्वेस्ट तेका इमिडिएटली फावंडेशन स्टोन घालपाचो ह्याच दिसांनी तुमी डेट घेया फावंडेशन स्टोन घाला वर्क ऑर्डर आमी ऑलरेडी इश्यू केल्ली आहा 15 कोटीची न्हू अरावंड 15 crores वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आहा काम स्टार्ट करपाक हे सब स्टेशन जर तो रेडी जालें जाल्यार कलांगूट वील गेट बेटर इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे आयज जे आमकां इलेक्ट्रीक पावर सारको डीम जाता सिजनाक जेन्ना गेस्ट हावजार रिसॉर्ट्स रेस्टॉरंट शॅक्स मोठ्या प्रमाणात स्टार्ट आसता पावर लोकांच्या घरांनी रेजिडेन्शियल हावजीसांत जे ट्यूबलायट्स आहा बल्ब्स आहा ते डीम जाता फ्रिजीस स्टार्ट्स ड्रिपींग सो हे जावचें न्हू म्हणून हे सब स्टेशन कलांगूट घालपाक जो म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं आमी वावुरताले पयलो आमी आयडेंटिफाय केलो एक जागो कोमनिदाद ऑफ कलांगूट थिंगा टेनंटाचो आमकां इश्यू येयलो टेनंट स्टार्टेड डिमांडींग मोर मनी देन द ओनर सो तो फुडें गेलो प्रोसेसान गेलो थिंगा आमकां ड्रॉप करचो पडलो तेन्ना जेन्ना आमकां मोठे प्रॉब्लेम जाले की जागो ना आनी आमी टेंडर ऑलरेडी दिला वर्क ऑर्डर दिली आनी जागो ना त्या टायमार आमकां बाब एलन पिंटोन आमकां हेल्प केली हांव खऱ्यांनीच गांवजानसान देव बरो करूं म्हणटा तेजे आख्खे फॅमिलीक एलन पिंटो एंड फॅमिली तेजे भायर चीफ मिनिस्टराक ताणें इमिडिएटली आमकां 2.5 crore सायडीक काडून आमकां फायनान्सानसून काडून आमकां डिपार्टमेंटाचे हातीन हँड ओवर केले आमचो पावर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल ही ऑल्सो वर्क व्हेरी हार्ड टू गेट दीस लँड फॉर अस and all the other officers right from our executive engineer to the chief engineer to the JEs to the AEs and also my office staff जे continuously बाब एशली मंगिरीश complete follow up करून ही फायल पास करून हाडून तेचे सेल लीड करून फायनली तेका पेमेंट आमी दिलो म्हाका दिसता उलोवपाक इजी आसता काम करपाक तितले डिफिकल्ट आसता आणि म्हाका दिसता नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू ऑल वर्क टुगेदर ह्या प्रोजेक्टाक कलांगूट पंचायत हिंगा सरपंच आहा मेंबर्स आहा तेंचे सगळे जाणांनी काम केलां बाब दत्ता प्रसाद आसूं मेंबर्स आसूं सदांच तेंची 8-8 दिसांनी मिटींग आसताली की सब स्टेशन कलांगूट केन्ना स्टार्ट जातलें सब स्टेशन कलांगूट केन्ना स्टार्ट जातलें दे वर आफ्टर मी एंड वी वर ओनली आयडेंटिफायींग लँड 3 लँड्स वर आमकां सोडचे पडले आणि 3 लँडांनी कॉम्प्लिकेशन अहें जाल्लें ओनर एग्रीज टू वन प्राइस द टेनंट वॉज नॉट एग्रीड टू वन प्राइस सो फायनली वी गॉट द लँड एट अ व्हेरी व्हेरी रिजनेबल प्राइस म्हाका दिसता असलो प्राइस सेटलमेंट झोन लँड खंयसरूच आमकां ह्या प्रायजाक मेळोंक शकनासलें इतले लेस प्रायजाक एलन पिंटोचे फॅमिलीन आमकां दिले आनी कामूय म्हाका दिसता आनी 10-15 दिसांनी फावंडेशन स्टोन घालून आमी स्टार्ट करतले म्हाका दिसता कितलींशींच कामां कांदोली विलेजीन जी इम्पॉसिबल आसली ती कांदोलीचे पंचायतीन बाब ब्लेज फेर्नांदीस आनी तेजी आख्खी टीम हेंच्यांनी पूर्ण केल्ली आहा तशीच कलांगूट पंचायतीनूय पूर्ण केल्ली आहा थोडी कामां स्टार्ट जाल्ली आहा जो एक रोड आसलो हिंगा मोंतेर रोड म्हणून तो खूब डिफिकल्ट आसलो सगळ्यांनी प्रयत्न केलो सरपंचान वॉर्ड मेंबर हिंगासर आहा पेपी तेणे
फूल प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता आमी जर पर्सनली वचोन उलयत भाटकारा कडेन, भाटकार आयज ना म्हणटा, फाल्यां ना म्हणटा, परवां दिता. बऱ्यांनीच बाब डॉक्टर जो आहा दोतोर पोंतेर आनी तेजो चेडो आदवोगाद पोंतेर, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इतली वर्साचो जो रोड एक्सेस लोकांक जो दिवपाक जाय आसलो तो तेंच्यांनी फायनली आमकां दिलो. हिंगा पंचायतीन ऑलरेडी टेंडर फ्लोट केल्लो आहा. थोडेशें काम कितें उरलां तें आमी काम कंप्लीट करून दितले. जे ऑनलायन पेमेंट ऑफ वॉटर आहा तें आतां चीफ इंजिनियरान सांगलां आमी करून दितले म्हणून. तेजे भायर जे ऑफलायन जे कोण हिंगासरले लोक ऑनलायन फारीक करूंक नाका ते हिंगा येवन फारीक करूंक सोदतले, तेंचे खातीर जे कितें करूंक शकता मिनिस्टर हिंगाच आहा, तो आमकां हेल्प करतलो. जो स्टाफ जाय म्हाका दिसता आमच्या हेचे कडेन स्टाफ आसतलो ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन. तुमी तो लेटर करून मागीत जाल्यार इमिडिएटली ते दितले. आनी हिंगासरल्या लोकांक जी सुविधा आमकां मेळपाक जाय तितली मेवतली हें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. आनी एकदां कांदोली पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी CSR एक्टिविटी पंचायतीचो फंड ना यूज करता CSR एक्टिविटीन ही आमची प्रायमरी स्कुलाचें काम करून दिलें. बरें काम केलें. बरे टॉयलेट्स आहा थिंगा लेडीज एंड जेंट्स. म्हाका दिसता असली फॅसिलिटी दुसरे कडेन इजिली मेळपाक खूब कठीण. म्हणजे फंड जो आहा हो पंचायतीन CSR एक्टिविटीन यूज केलो. कोणाक तरी खंयचे तरी हॉटेल ओनर ऑर रेस्टॉरंट ओनर हेका सांगून हें काम कंप्लीट केल्लें आहा. तेका हांव शाबासकी दिता बाब ब्लेस फेर्नांडीस आनी तेजी आख्खी टिमीक. बरें काम तेणी आमकां करून दिलें. इन द नियर फ्युचर म्हाका दिसता हिंगासर बरी एक धाकटुलीशी गोवन पोर्चुगीज स्ट्रक्चर ground+2 असो येवपाक जाय. हिंगा फुडल्यानूच आदलें घर आहा. बरें दिसता पळोवपाक. ही आयडेंटिटी आमच्या कांदोलीची. अशें ground+2 बांदूंक शकता आमी. सेम हावस ground+2 बांदूंक शकता. अशें हिंगासर येवपाक जाय. जी मेमरी ह्या स्कुलान आहली ती मेमरी उरपाक जाय. सेम वे पंचायत आनी तें दोनूय एटॅच करून बांदूंक जाता. पूण फ्युचरान कांदोली पंचायतीन हो प्लॅन काडून रेडी दवरपाक जाय. म्हणजे बऱ्या आर्किटेक्टाक तुमी घेया बा प्लेस, हो प्लॅन काडा. इन्क्लूड विलेज पंचायत कांदोलीम एंड दीस प्रायमरी स्कूल टुगेदर, इनकॉर्पोरेटेड टुगेदर. सो पंचायत विल बी ऑन ग्राउंड फ्लोर. बाब मापणेन आतांच सांगलेलें आमकां की स्ट्रीट फ्लोर हिंगासर जावचो म्हणून पार्किंगा खातीर. आनी तेचे वयर 2 लिफ्टी. पंचायतींतून एक लिफ्ट तुज्या हॉलाक वचपाक आनी हिंगासर सगळे ऑफिसीस PWD आसूं, पोस्टल सर्विसीस आसूं, बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी आसूं, सगळी अंडर 1 रूफ. पूण बऱ्यापैकी डिझायन हो आमचो गोंयची कल्चर सांबाळून आनी आर्किटेक्चर सांबाळून हो डिझायन करचो. आनी हे आमी म्हाका दिसता 2022-23 आमी आसोत आमदार ह्या वाठाराचे जाल्यार आमी तुमकां 100% हो करून दितले. इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करून मायकल सर फकत उलयना, तो कामूय करून दाखयता. हें पयलें आसलेलें. फुडें सरलो म्हणटच फाटीं सरना. आनी दुसरें म्हटल्यार आमची पंचायती बरोबर कसलेंय काम, व्हडलें काम, धाकटें काम, कसलेंय काम खंयच्या वखदार आपय तो आमच्या बारी सदांच हाजीर. देव बरें करूंक सर. आनी अशेंच आमी बरोबर रावत जाल्यार आमचो गांव बरो फुडें रावलो येता. आतां मागता सर पावर स्टार बरो पयसान येयला सर. देव बरें करूं तुका. लागीं सान म्हाका पयस. थँक्यू. आनी मागता तुज्या लागीं 2 उतरां उलोवपाक. नमस्कार. आयज आमी इलेक्ट्रिसिटीचे सब डिविजन आनी PWD वॉटर सप्लायचे सब डिविजनाच्या उक्तावण सोहळ्याक आमकां लाविल्ले म्हाजे इश्ट आनी गोंय राज्याचो RD कॅप्टन ऑफ पोर्ट वेस्ट मॅनेजमेंट सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी मंत्री मायकल बाबलो, तशेंच कांदोळीचे सरपंच
तशेंच कलंगूटचे सरपंच तशेंच आमचो PI म्हाजो चीफ इंजिनियर महापुणे तशेंच एक्झिक्युटीव इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटीचे आणि दत्तप्रसाद आणि उपस्थित पत्रकार भाव सगळे पंचायतीचे पंच मेंबर गांवचे सगळे ग्रामस्थ आणि हांगा सन्मान जाले कोविड वॉरियर्स. पयलीं हांव कांदोळे पंचायतीक शाबासकी दिता कित्याक आमचे सब डिविजन आमी PWDची विविध 12 तालुक्याक आमी हाडल्या राज्य हाडल्या शहरांतले राज्य हाडल्या पूण पंचायतीन CSR एक्टिविटीन हें सगळें काम केलें आणि काम केलें इतलें सुंदर काम केलें सारकें प्लॅन आमचे जाय व्यवस्थीत काम केलें म्हणजे पयलीं फावट आमकां PWD सगळ्याक खर्च करता पूण पयलीं फावट पंचायतीन PWD खर्च करून सब डिविजन आमी दिलो आसा हांव तुमचें अभिनंदन करता. आमी हें सब डिविजन वॉटर सप्लायचें तुमच्या कलंगूट कांदोळी पराब आरपोरा नागा ह्या वाठारांत हें सब डिविजन काम करता आणि ह्या सब डिविजनाक स्टाफ जाय पडटलो नवीन स्टाफ डिविजन केले पडटले. असिस्टंट इंजिनियर आमचो आसात आणि एक्झिक्युटीव आसा शंभू असिस्टंट इंजिनियर जे स्टाफाचे तुका रिक्वायरमेंट म्हणजे काम करपाक तुका स्टाफ लागता तितलो आमदारा कडेन दी जाल्यार तुगेले हांव इमिडिएटली सेटल करून दिता स्टाफ आणि आमचे कलंगूटच्याच लावया सगळ्या म्हणजे गांवचे लोक आसतले कामूय वॉटर सप्लाय जे आसा ते वाल धुवपूर आमचे कित्याक सदांच आमचे आमदार जाल्ले तेंचे घेवन येता आनी शॉर्टेज जें उदक आसा तें आतां येता खंयच्यान अस्नोड्या साकून लास्ट हांगसर पावता कलंगूट कांदोळे बागा हे एरियेक पावता आसतना मागीर म्हाका दिसता कितले आसतना वाल 50 वाल आसतले सगळे वाल बायका बाबा खबर आसा खंय बंद केला कितें आमची इंजिनियर सांगता पयलीं बायका लोक सांगता खंय खंय डायवर्ट केल्लें आसा उदक चड प्रमाणांत अशें तरेन म्हणजे हें उदक जें आसा म्हाका दिसता कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी 14 MLD मिलियन लिटर पर डे जाय 14 MLD पर लिटर जाय म्हणजे रिक्वायरमेंट आसा आणि त्या प्रमाणे आमी सद्याक 12 MLD सप्लाय आसा 10 MLD सप्लाय आसा 4 MLD शॉर्टेज आसा आणि हे 4 MLD शॉर्टेज जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन आमी सप्लाय जावपाक तें काम तुवें जो 6 कोटीचो प्रोजेक्ट घातलेलो आसा आतां तो ऑगस्टाक फर्स्ट विकाक उक्ती जातलें विड्रो कॉन्ट्रॅक्टर तितूर 1200 क्युबिक मिटराची ग्रावंड लेवल रिजर्वर आसा ओवरहेड रिजर्वर आसा आणि हें काम कंप्लीट जातकीर हे 4 मिलियन लिटर जे आसात ते सप्लाय जातले आणि त्यांनी आतां ओवरऑल कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंटाच्या विशयी त्यांनी आढावा दिल्लो आसा व्यवस्थीत म्हणजे प्लॅन वर्क आणि रस्ते सुद्दां पयले हांगा आता पयलीं हांगसर 4-4.5 मिटराचे रस्ते आसले आज 12 मिटराचे रस्ते जाले आणि 12 मिटराचे रस्ते करता आसतना तेज्या आणि पंचायतीच्या आणि लोकांच्या सगळ्या सहकार्यान हे जालें आणि मायकल म्हणून हे घडलें आणि मायकल बाब हांव पळयता ह्या वाठाराचें काम करता आसतना स्लोली फक्त शेजाऱ्याचो मतदारसंघ सुद्दां हे बऱ्यापैकी सामायिक आयज रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी तेंचे कडेन आसा रुरल फॅल्डाक ते बऱ्यापैकी काम करता विविध टेम्पल रिमोट एरिया विविध तांकां म्हणजे विविध सँक्शन त्या ताबडतोब जे गव्हर्मेंटाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड आसा तो हाडून रुरल डेव्हलपमेंटाक दिता वेस्ट मॅनेजमेंटाचें काम सुद्दां आज खूब फुडें पावले आमी आनी म्हाका दिसता आमी कचरा मुक्त गोंय हें डेफिनेटली 18 लिटर आसा आनी फुडें जातलो हें डेफिनेटली रिजॉर्ट आसा आनी बऱ्यापैकी तुका खात्यार मेळटलें वेस्ट मॅनेजमेंट तुका आवडीचो बरो तूं सदांच तोच म्हणटा कचरा मंत्री म्हणटा आपूण म्हणजे ताका सारको अभिमान आसा कचरा आमचे एसएमसीआन बसता आसतना कचरा मंत्री म्हणटा म्हणजे म्हणटा आसतना सुद्दां